मानिवंत आग्नेल कुटुंबांत सहभागिलीपणान जिवंक नमुनो हो चवथ्या नोवेनाचो विशय. फामिलींत सगळ्या वांगड्या कडेन सहभागिलीपणान जिवंक म्हणल्यार गोजिवंत वांगड्या सोबें वेळ सारूंक आनी एकामेकाक आदार दिवंक आमकां शिकयता. मानिवंत आग्नेलाचो बापूय मिंगेल आनी आवय सिनफोरसा ही दोगांय चड भोगती आनी सगळ्यांक देखीची आसलीं. ती एकामेका सोबें समजिकायेन जियेतालीं आनी आपल्या भुरग्यांक भावार्थान आनी क्रिस्ती तत्वांनी वाडयतालीं. सगळीं शेजारी तांच्या घोराब्याक आपलो नमुनो कसो मानतालीं. आवय बापूय अंतरलीं तेन्ना आग्नेल आपल्या भयणी भावाच्या एकवटान वाडलो. तो आपल्या व्हडल्या भावाच्या मानवेलेनाच्या वडीलपणा काल चलतालो. मानिवंत आग्नेल कुटुंबान सहभागिलीपणान जिवंक आमकां नमुनो. येयात आनी सांगातान ताच्या सान कोरोना खातीर मागुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. ह्या मिसाची इंतेसावां जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक मीस पेटयता क्रेसिमा क्रास्तो मारगांव तावन. फामिलीक बरी भलायकी मागूंक मीस पेटयता लॉरेन्स रोल्दांव गोन्साल्वीस आगासाईम तावन. बरी नोकरी फावो जावंक मीस पेटयता डॅरल गोन्साल्वीस आगासाईम तावन. बिझनसांत बरो एस मेळोवंक मीस पेटयता सिल्वेरा फिशरीज आगासाईम तावन. दिनवासनेचे मीस पेटयता एलिस्टर आनी आल्थिया कार्डोसो पोर्वोरीम तावन. दिनवासनेचे मीस पेटयता वेलन्सी आनी हेली गोन्साल्वीस पोर्वोरीम तावन. जानिकाक येवकार दिवंक सगळीं आमी उबीं रावया आनी गीत गावया. Ciao papà sorgavenia
तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोगान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता एकाच मोगान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता तुका बंदून नोमान करून तुझ्या काळजाक सोदोस दिवच्या एकाच मोगान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोगान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुझे उतर आशिवून आयकून जिवीत आमचें सागे बोधून एकाच मोगान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मोगान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो मोग क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जे कुटुंब बरोबर मागणें करतात ते सांगातान जियेता. आमी दर एकलो एका कुटुंबाचो वांगडी. कुटुंबाचें देणें आमकां भावार्थाची आनी मनीसपणाची वाट दाखयता. तशेंच कुटुंबांत आमचें येणें एक मोगाचें सहभागिलीपण. आयच्या नोवेनाचो विशय मानिवंत आग्नेल कुटुंबान सहभागिलीपणान जिवंक ना म्हणो. हो विशय कुटुंबांत सहभागिलीपणान जेवन क्रिस्ताच्या मोगान वाडोवंक आनी ताच्या पावलांनी आमची पावलां मारूंक आमकां सुचयता. तर कुटुंबांत रावून आनी सहभागिलीपणान जेवंक बरीं तत्वां मुळ्यांनी वाडून आनी कुटुंबाचें वर्तेपण खालसावन बाळगून सांगातांक आमी जेजूच्या पावलांनी चलूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. बाबा भयणीनो तुमाचो मेस्तांक देव बरो दीस हांव दितां आनी येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानांत आयज सेवा धर्मीक वर्साचो 33 आयतार पूण आमचे ह्या नोवेनाचो हो हेतू आमी आयकला. आमच्या भावान आमच्या मुखार दवरला. कुटुंबांत सहभागिलीपणान जिवंक आग्नेल नमुनो आमचें सुपुल्लें कुटुंब आनी हो संवसार एक व्हड कुटुंब. आमी हातूंत जियेता. सहभागिलीपणान जिवंक आयज आमकां उलो करता. घडये आमी मनीस वस्कूत आमी चुकता देवा आड एकामेका आड पातोक आदरता. सहभागिलीपणान आमी जिवंक ना असल्या पातकाची दूख धरुया आनी बरासपर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयण म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागीवंत सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Soumia kakutko
Moi maldeva, ut sorgiani shandita chaista sonsari, sorges mora deva, sorgi charaya, sorpovida deva baba, ami tu kanomos kakota, ami tu kadimasta. Luchador voi mama pason, ami tuka bakanta. Moi maldeva, usorgia ishandita chaista sonsari. Sumia Jesu Christa, Papa cha eklias puta, sumia Deva cecili, tu sonsaraci, rapkatai, auci kakutku. Tu mapacha usgat poslai, auci magi ai kundi, moi maldeva, usorgia ishandita chaista sonsari. Povitrat mea sagati, Deva Bapaci voi me Jesu Christa. Eclos tu movi, eclos tu isor, eclos tu porvisor. Moi maldeva, sorgia ishandita chaista sonsari. Amen. Bratria, सोर पोतवेतारा ससनाच्या देवा, शिंपडोन गेल्ल्यांक तूं एकठायताय आनी एकठायलोल्यांक तूं सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या हेंडाचेर तुजी काकलुतीची दिश्ट घाल. एकाच पवित्र स्नानान पवित्र जाल्ल्यांत तीं एका ओकोण बावाडटान एकवटलोलीं जावं आनी प्रिती मोगाचे गांठीन बांदलोलीं आसूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तो कोरो देव जो जियेता आनीक राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. Amen. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. भुरग्यांनो, हांव सांगतां तें आयकात. हांव तुमचो बापूय. हांव सांगतां तें तुमी आयकात आनी तुमी सुगूर उरतलीं. कित्याक देवान बापायक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकोपाचें कायदो राखून दवरला. सर्वेस्पोर भुरग्यां उदेशीं बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सोट्या गोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक थेवो जोमयलोल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फोड मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आवक जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान करता
तो सर्वेस्पराची समूर्त पाळटा. देवाचें उतर हें देवाचे ओळख आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात तीं सदां ताच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कोश्टाचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफोळ दाकांची वाली पोरी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांट्यां सारकीं तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितान सियोना थावन सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस्त जाल्ल्या जेरुसल्यान तुज्या नात्रां पोंत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी. बागीवंत पावलून एपेस्कारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भुरग्यानो, सोम्याच्या एकवटान तुमच्या आवय बापायक मान दियात. हो तुमचो कायदो. बासावणी लायलोली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी. आनी ही आसा बासावणी. अशें तुका बरें जातलें आनी लांब आंवक ह्या संवसारान तुका मेळटलें. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक राग येवचो सोयेक दिवं नाकात. सोम्याचे शिकवणे प्रमाणे ताच्यो चुकी दाखोवन आनी बोध दिवन तांकां बरे देखीन वयर काडात. गुलामानो, ह्या संवसारांतल्या दुनयाक क्रिस्ताक जाल्ले परी भिरांतीन, मानान आनी साद्या काळजान खालती रावात. ते तुमकां पळयतात तेन्नाच तांकां खुशाल करूंक म्हूण न्हय, पूण क्रिस्ताच्या चाकरां कशीं तुमी देवाक जाय तें सगल्या खालसां थावन करतात देखून. मनशां खातीर न्हय, पूण सोम्यां खातीर भार घेवन वावर करात. जोण एकल्याक गुलामाक तशेंच स्वतंत्र मनशाक आपल्या बऱ्या वावरा प्रमाणे सोमी मजुरी दितलो म्हूण उगडास दवरात. आनी तुमी दुनयानो हेच भाशेन तुमच्या गुलामांक सोरीन चलतात आनी तांकां बेकडावचें सोडात. कोणाच्या तोंडाक पळयनासतना तुमकां आनी तांकां एकेच भाशेन वागयतलो स्वर्गार एक दोनी आसा म्हूण उगडास दवरात. देवाचें उतर हें देवाचे ओळख उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. Gordonia amci garza, ki tuja putaci utra. Gordonia amci garza, ki tuja putaci utra. Soy sorbespora,
Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. Soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy sorbesporak, soy. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सव्या. तेदना जेरुजाल्यातावन फारिजेव आनी धर्मशास्त्री जेजूशी आयले. तांणी म्हळें, पुर्वजांनी करून दवरलेली चाल तुजे शीस कित्याक मोडटात? तर ते जेवणा आदीं आपले हात धुयनात. ताणें परतीबाड केलो, आनी तुमी तुमचे चालीक लागून देवाची आज्ञा मोडटात तें कित्याक? तर देवान सांगलां, बापायक आनी आवयक मान दी, आनी बापायक वा आवयक शिरापतात ती मरून वचूं. पूण तुमी म्हणटात, कोणूय बापायक वा आवयक म्हणत, म्हजे कडलें कितेंय तुका उपकारत आसलें ती हांवें देवाक भेटयलां. तेन्ना बापायक वा आवयक मान दिवचो तांकां आनीक कायदो ना. अशें तुमचे चालीक लागून तुमी देवाची आज्ञा नपयत केली. दोंग्यानो, अशें इजायासान तुमचे विशीं आदीं फुडेंच सांगून दवरलां तें सारकें. हो लोक ओंटांनी म्हाका वाकाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजे थावन पयस आसा. तो म्हजी पुजा करतात ती पळकी पुजा. तो शिकयता ती शास्त्रां फकत मनशांनी केल्ले कायदे. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाच्या भावा भयणीनो, एक व्हड बरयणार अशें म्हणटालो, फामील म्हळ्यार झाडाचे सांदे. आनी आमी वेगवेगळ्या बाजूंनी वाळत वेतांव, पूण आमचें मूळ एकूच. ह्या पासत दर एका वांगड्यान सहभागिलीपणान जिवंक चड गरजेचें. हांव ल्हान आसतना म्हाका उगडास येता, आमचे कुटुंब जॉयंट फॅमिलीज आसल्यो, आजून थोड्यो दिसतात. सगळीं बाराबोर जियेतालीं. आवय बापूय, भुरगीं, शेमाय शेपाय, तित्यूं आनी तांच्यो फामिल्यो. आनी ह्या कुटुंबांत तें सहभागिलीपण आमी पळयताल्यो. आमचे आवय बापूय त्या काळार तो कोश्टी वावर करून, सादो वावर तो, जावं शेतांनी, जावं ते मोडक्यो करून विकप, जावं ते पोनेलांनी दर्यांत वचून मासली मारप, जावं त्या माडार चडोवन सूर काडप, असलो धंदो करून आपल्या भुरग्यांक, तुमकां आनी आमकां ताणें वाडयली. आमचो परामोस ताणें केलो. हे भाशेन भुरग्यां सोवे आपले बागेलीपण ताणें दाखयलें. मागीर आमी पळयताले सांजेच्या वेळार सुमार 8 वरांचेर आख्खी फामील एकठांय जाताली. आमोरी आमी करताल्यो, तेर्स रोजार आमी करताल्यो. त्या उपरांत बाराबोर बसून एकामेका लागीं बास उलोवप जातालें. मार आमच्या घरांतलीं जाणटीं भुरग्यांक त्यो काणयो सांगतालीं.
बरोबर आमी जेवताले बरोबर मागणी करताले हें सौभाग्यलीपण आमच्या त्या कुटुंबांत दिसतालें आयजूय आसा पूण आयचो विशय आनी देवाची उतरां आमकां आमच्या ह्या धाकट्या कुटुंबांनी स्मॉल फॅमिलीज ज्यो आमी घडोवन हाडटा तातूंतय सौभाग्यलीपणाचें जिवीत जिवंक आमकां आपयता तर आयच्या सेवा धर्मीक रितीची तिनूय वाचपां सिराकाची बागीवंत पावलो एफेसकारांक बरोवन सांगता आनी शुभ वर्तमान माथेवाचें ह्या विशया विशीं आमकां स्पश्ट करून दाखयता की आमच्यांनी सगल्यांनी सौभाग्यलीपणाचें जिवीत जिवंक जाता आनी जिवंक गरज आसा तरी वाचपा सांगतात भुरग्यांक तुमी तुमच्या आवय बापायक मान दियात जो आपल्या आवय बापायक मान रेस्पेद दिता ताचेर देवाचो आशिर्वाद आसता बागेंत पावलो एफेसकारांक बरोवन म्हणटा आवय बापायक आपल्या भुरग्यांक एक बरें मार्गदर्शन दिवचें तांची बरी आकारणी करची तांकां घरांतूच शिकोवचें बरी श्रेश्ठ आनी जेजूच्या पावलांनी जेजूच्या मोगान वाळोवंक तांकां शिकोवचें हे भाशेन करतात ती आवय बापूय हें तांचें सौभाग्यलीपण एका कुटुंबांत तर जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबांत सौभाग्यलीपण जियेता जियोंक सोदता तेन्ना आमी जेजूच्या पावलांनी चलता आयचें शुभ वर्तमान थंयसर धर्मशास्त्री हे मनशाक लेखिनात पूण तांकां तांचो मोग तांच्या कायद्याचेर आनीक आदल्यांनी घडलेल्यो चाली रिती त्यो तरी तुवें मोडल्यो जाल्यार ते मनशाक दबावून दवरताले भाव भयणीओ जेजू तांकां उगडास कोत्ता चवथो मांदामेंत आवय बापायक आनी वडिलांक मान दियात प्रितीच्या भावा भयणीओ जेजू एका कुटुंबांत जल्मलो देवाचो पूत जावन आसतना मारेक आनी जुजेक तो खालती रावलो आख्खे जिवीतभर तांचे सांगणे ताणें आयकलें तांच्या उतरा खाला तो जियेलो हें जावन आसा जेजूचें सौभाग्यली जिवीत आवय बापाय सवे काना गांवांत लग्नाच्या वस्रांत तांचो सोरो सोंपलो आनी मारिया ताचेशी वेता म्हणटा तांचो सोरो सोंपलो कितेंय कर आनी जेजू आपल्या आवयच्या उल्याक खान दिता मान तिका दिता आनीक ह्या तिच्या उतराक लागून सोरो करून दिता हें जेजूचें सौभाग्यलीपण आपल्या आवय सवे कुर्साचेर तो कश्टवतालो आनी थंयसर ताणें पळयलें ताची आवय एकसुरी आसा तिचो सांबाळ कोण करतलो त्या शिसाक सांगता ही तुजी आवय हे भाशेन ह्या शिसाचें सौभाग्यलीपण जेजू आपल्या आवय सवे ओतरेकता मोगाच्या भावा भयणो एक व्हड उतर आमचे फुडें दवरलां सौभाग्यलीपण हांवेनूय म्हज्या जिवितान ह्याच वर्साक ते पयले फावटी आयकलां सौभाग्यलीपण पण ताचो अर्थ सदांचोच चालतो तो इंग्लिशीन म्हणटा आमी पार्टिसिपेशन इन द फॅमिली लायफ सौभाग्यलीपण म्हणजे आमी आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक आदार दिवचो कोण प्रश्नांत आसा ताका आदार करचो प्रश्नांतलो सुटावो जावंक एकामेकाचें आयकुचें लिसनींग कोण कितें सांगूंक सोदता ताका वेळ दिवचो
आनी जेजूच्या पावलांनी जेजूच्या मोगान वाडोवंक एकामेकाक कुटुंबांत आदार करचो हेंच आमकां ते गंवळीक चितींत ह्या उतरां विशीं मेळटा. तर आमी कुटुंबांत सहभागिलीपण जियोवन जेजूच्या पावलांनी चलूंक 3 मुद्द्याचेर आमचें लोकशाज घालुया. पयले सुवातेर कुटुंबांत जिविताची राखण करूंक सहभागिली जावया. जिविताची राखण. जिवीत देवान तुका आनी म्हाका दिलां हें देवाचें देणें. हे देवाच्या देण्याक आमी मान दिवचो. लेट अस रिस्पेक्ट लायफ दॅट इज गिवन टू अस. हे देण्या वरवीं आमी देवाक वखाणूंक जाय आनी जायतें बरें आनी वर्तें आमच्या जिवितांत करचें. कितले आवय बापूय ह्या भुरग्याच्या देण्याक आशेतात, उस्कारतात, सुस्कारतात, मागणें करतात, पूण जायत्यांक तें फावो जायना. आनी जायते जाणांक देव फावो करता त्या भुरग्याचें जिवीत आमी ह्या संवसारांत प्रसूत करूंक दिनात. आमी तें कुसव्यांतूच कबार करता. कितलीं भुरगीं हें जिवीत घेवन संवसारांत येतात पूण आवय वो बापायचो मोग तांकां मेळना. तरेकवार भाशेचीं कारणां आसतात. कोणी लग्नीक जिवीत सोंपता, वो आवय बापूय परदेसान आसतात, भायर आसतात, भुरगीं शेमाय शेपायशीं आसतात. वो जायते भुरग्यांक अशींच सोडलेलीं आसतात. 5 वर्सां हांवें वेस्ट बेंगॉलांत काम केलें, हावरा प्रांतांत. आमी तेन्ना आयकताल्यो मदर तेरेसाच्यो सिस्टरी दोग दोग रस्त्यांचेर वेतालीं आनी थंयसर त्या काळांत जायते भुरग्यांक हांगासर नाक्यार आनी टिट्यार आनी इगोर्जीच्या दारवट्यार आनी डस्टबिनांत तांकां सोडटालीं. ती हाडून ती तांचो परामोस करतालीं. ते इगोर्जेचो हांव पादविगार आसलो. एक दीस म्हजी एक पॅरिशनर एका भुरग्याक घेवन आयली. त्या भुरग्याची 3 बोटां त्या जनावरान खेलिलीं. हो भुरगो तिका त्या डस्टबिनांत मेळ्ळलो. तिणें म्हटलें ह्या भुरग्याचें जिवीत हांव ती आपणायतां आनी हांव ताका जिवितान वर्तेपण दिवंक सोदतां. तिणें ताका बाप्तिजम दिलो. जॉय ताचें नांव, संतोष परीत. हो भुरगो आयज हें जिवीत देवाक अर्पिता. देवान दिल्लें जिवीत भाव भयणींनो सांबाळुया. आपलेपणाक लागून, व्हडपणाक लागून, मिजाशेक लागून आयज मनीस क्रायम कोत्ता. देवान दिल्लें जिवीत तें आमकां कोणाकूच होक ना टू किल. आनी आयज आमी आमच्या गोंयांत पळयता सायलंट किलिंग चलता. सायलंट किलिंग कोणाकूच तें गमना आनी समजना. ब्लॅक मॅजीक. तुका कोणाचेरूय राग आसा, कोण वयर चडटा ताका सोकला उडोवंक जाय, ब्लॅक मॅजीक आमी करता आनी कांय वर्सां भितर तो मनीस सोंपता. हें आमच्या क्रिस्ती धर्मांत आनी अदीक करून आमच्या गोंयांत चलता. हाचेर आमी सगळ्यांनी नियाळ करचो. देवान दिल्लें जिवीत आमच्या कोणाकूच होक ना तें काडूंक, पूण तें निवारूंक, तें सांबाळूंक आमकां गरज आसा. दुसरे सुवातेर कुटुंबांत आकारणी घेवन सहभागिलीपण जोडुया. आकारणी आमी आमच्या भुरग्यांक इस्कॉलांत घालता, थंयसर तांची आकारणी जातली म्हणून. आमी आमच्या भुरग्यांक इगोर्जेंत धाडटा, थंयसर ते दोतोनीत तांचे धर्मा विशीं, जेजू विशीं आकारणी जातली आनी ती जाता. बट आकारणी आमची सुरू जाता आमच्या फॅमिलींत, कुटुंबांत. फॉर्मेशन बिगिन्स एट होम. आमी सेमिनारींत भितर सरले, धाकटे सेमिनारींत आमची आकारणी सुरू जाली. मागीर मायनर सेमिनरी, मागीर आमी नोविशेट करूंक कॉलें गेले. आकारणी आमची चालूच आसली. मागीर आमकां नागपूर धाडले, थंयसर आमी कॉलेज केली, फिलॉसॉफी केली. त्या उपरांत 1 वर्स आमी बायणेचे इगोर्जेंत आमी थंयसर आमचें पास्टोरल 1 वर्स जाल्लें. मागीर 4 वर्सां सेमिनारींत.
ही आकारणी आमची चलत आसली यादनीक आमी जाले पूण आमची आकारणी आयज पर्यंत चलत आसा फॉर्मेशन आमच्या जिवितांत गरजेचें देवान दिल्लें जिविताची आकारणी सुरू जाता आमच्या कुटुंबांत जे भाशेन कुटुंबांत ही आमची आकारणी जाता ते भाशेन समाजांत आमचें जिवीत आमच्या भुरग्यांची बरे भाशेन आकारणी करुया फॉर्म देम समाजांत ती बरें जिवीत जियेता तसली जावची बरें उतरां उलयतलीं सरळ देवाक सोंपता तसली आनी बऱ्यो कर्ण्यो करतलीं 3 उतरां थँक्यू म्हणूंक तांकां शिकोयात सॉरी चुकलें जाल्यार आनी कितें जाय जाल्यार प्लीज 11 वर्सां हांवें जर्मनींत काम केलें आनी जर्मनीचो लोक तांच्या तोंडार 3 उतरां सदांच पळोवन हांव जपतालो दिसाक कितले पावटी 3 उतरां ती वापरतात तांच्याच भाशेन कितें कोणें बरें केलें आवय बापायनी केलें वा भुरग्यांनी बरें केलें ती म्हणटात दांके शोन दांके थँक्यू तांच्या तोंडारूच तें आसा वो चुकलीं जाल्यार म्हणटलीं हें टूट मी लायड एन्शुलिगूंग आय एम सॉरी आनी कितें मागूंक सोदतात जाल्यार बिटे प्लीज असलें फॉर्मेशन आकारणी आमच्या कुटुंबांत जावं हे भाशेन सहभागिलीपणान जिवंक पावतले आनी तिसरे सुवातेर वांगड्याच्या वर्तेपण काळजांनी बाळगून सहभागिली जावया बाबळींदो मनशाची आशा वाडटा आमी वाडटा तितली आमची आशा वाडटा आमकां एक घर जाय आमकां एक गाडी जाय आमकां न्हेसूंक जाय आमकां जेवंक जाय हें गरजेचें पूण हें आसतनाय जरी आमकां दुसऱ्याची वस्तूची आशा त्या मांदामेंताचेर आमी आड वेता वी वॉन्ट टू हॅव मोर एंड मोर पयरूच एक वस्तुरी म्हाका म्हणटाली नवीस काजारी आमी आनी म्हाका जायत्यो लागझरियस वस्तू जाय म्हज्या घोवाचेर हांव दबाव घालतां हांव जाणा ताचेशी हें घडोना पूण तरी आसतना म्हाका त्यो जाय आनी तो घोव कितें करतलो ह्यो वस्तू दिवंक जाय म्हणून तो हांगा थंयसर कोस्ट करून तो तिका दिता मागीर लोकनीक जिवितांत फूट भाव भयणीनो आयज मनीस शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां ते भाशेन मनशाक लेखून ना पूण ते वस्तूचो गुलाम जाला त्यो चाल्यो रिती ते कायदे मनशाक आमी मान दिना गरज आसा आमच्या कुटुंबांत आमी शिकोवंक रिस्पेक्ट टू ह्युमन लायफ मनशाक मान दिवंक देखून आदलो लोक करतालो ते भाशेन आमी सांजेच्या वेळार एकठांय जावया आमच्या कुटुंबांनी मागणें करुया बसून आवय बापूय घोव बायलां भुरग्यां सवें आमी बसून भासाभास करुया दिसा दिसा कितें घडलें तें एकामेकाक सांगुया बराबर सांगाताक बसून जेवया हेंच सहभागिलीपणाचें जिवीत जिवया पाद आगल्याच्या जिवितान तांच्या कुटुंबांत आमी पळयता ती बराबर सदांच मागणें करताली खंय आनी ही भुरगीं आवय बाबाचे उतरां काल जियेतालीं तांकां सांगून आसतना भायर वचनासलीं घरांतलीं मारिया तेची आवय आनी मिगेल ताचो बापूय ताणें आपल्या भुरग्यांक देवाचे भिरांतेन मोगान एकचारान जिवंक शिकयली आनी देखून लोक बोटां दाखोवन म्हणटालो आग्नेलाची देख कुटुंबाची देख घेवया आनी तांचे भाशेन आमी जावया हेंच करूंक आमी आयज ह्या मिसांत करपा मागुया आमचेंय कुटुंब आग्नेलाच्या कुटुंबा भाशेन होली फॅमिली कुटुंबा भाशेन सहभागिलीपणान जियेतलें कुटुंब जावंक मागुया आमेन उबी रावया सोत मानता देवाक सौर पदवीदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो आंकवार मारे तावन जल्मलो पोंस पिलाता काळ ताणें कोश सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सौर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मोसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे बोगसडे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन
आमचे आवडे आमचे भावना आमच्यो गरजो बापा मुखार उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बाप्पा हे मागणे कोत्ता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें राज पुरगुटतना आपल्या जिवितान मागण्यांक पयलो वयलो जागो दिवंक, तशेंच तांणी आपणायले क्रिस्ती जानवायेन कुटुंबाच्या वांगड्यांक सुबागेलीपणान जिवंक खरें मार्गदर्शन दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारान देशांतले प्रजेक आपलीच फामील कशी स्विकारून धर्म आनी जातीचो भेदभाव करिनासतना सुबागेलीपणान कुटुंबाची उदारगत करूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी दर एक क्रिस्ती भावाती आमचे क्रिस्ती जिवीत जियेतना मागण्यांक आनी कुटुंबांत आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक अर्थबरीत वेळ दिवन आपलें सुबागेलीपण आपलो घोराबो चलोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेतना दर एकल्यान आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्या सवें मोग, कुशालकाय आनी शांती वांटूंक, सांगातान क्रिस्ताच्या पावलांनी चलोवंक आनी सुबागेलीपणाची बरीं फळां ती एकामेका सवें अनुभवूं म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. स्वर्गीच्या बापा, आमची मागणी तुज्या मुखार उबारल्यात. आनीक जायती आमची काळजांत आनी मनांत आसात तिवूय तुजेशी उबारता. आमकां फावो करून मागता. आमची कशी न्हय पूण तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. आमेन. मोगाच्या बापा, तुज्या पुतान एकेच बोलयेन नव्या कराराची एक पोरजा जोडून घेतली. तुजे पवित्र सोबीत एकवटाचें आनी शांतीचें देणें आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तुजें सोत ओळखूंक तुवें आमकां पावयली आनी एका भावार्थाचे आनी एका सासणाचे स्नानाचे गांठीन ताची एक कूड जावंक आमकां एकठायली. समेस्त लोकांक ताचेच वरवीं तुजो पवित्र आत्मो दिलोय दयाळपणी. हो पवित्र आत्मो वांटून देणी तरेतरेची एकूच काम करता तांचे ओस्तोगी आनी सर्वांचो एकवट घडोवन हाडटा विचित्रपणी. करून आमकां तुजी आपणायलेली भुरगीं. तुजो आत्मो बिराड करता आमच्या काळजांनी. तोच सगळी पवित्र सभा बरीत आसा निरंतरी. तोच तिका चलयत आसा काळा काळी. देखून सर्गीच्या दोलबारा सांगाती संतोसान तुजी स्तुती आमी गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. उत्सर्गीक तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उत्सर्गीक तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पडची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोर गोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी भोगता. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंटो आनी ही सर्वणीची खाल्स
तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुतां आनी सूर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सौर वायटांतली, एक्सिडंटांतली, पॅन्डमिकांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडाराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी सगळीं बरवाश्य नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटाय. सुटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनीक राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ते आमी सगळीं सुभागी. म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक शेवूंक तुमी आसा थंयसरूच रावची. आमचे याज्ञीक भाव, ब्रदर्स आनी माद्री भयणो तुमचेशी जेजूक घेवन येतलीं.
मनशाचे काम लिपलोलो उद्या रूपा ताने वाडले भुकेल्या पिऊक दिले तालेल्या ताचो मायमोग mitme nashilo tazo maimok mitme nashilo tazo maimok mitme nashilo tazo mok mitme nashilo tazo maimok mitme nashilo tazo maimok mitme nashilo tazo maimok mitme nashilo Tazomo mitme nashilo Nan morliang durbot resa Sanga tidonia sakra Eka cheu nang gosoni Somli purni devachi Tazo maimon mitme nashilo Tazo maimon mitme nashilo Tazo maimok mitme nashilo Tazo mok mitme nashilo Tazo maimok mitme nashilo Tazo maimok mitme nashilo Tazo maimok mitme nashilo Tazo mok mitme nashilo Onat lo chivon zalo Puri pun koras tablo Ya pasca chede chevon Korara chede chevon Tazo maimok mitme nashilo Tazo maimok mitme nashilo Tazo maimok mitme nashilo Tazo mok mitme nashilo Tazo maimok mitme nashilo Tazo maimok mitme nashilo Tazo maimok mitme nashilo Tazo mok mitme nashilo Jesus cha paskat wato Korarat bakun boro Ya mesa cha bagelia Ya jeuna cha wandelia Tazo maimok mitme nashilo Tazo maimok mitme nashilo Tazo maimok mitme nashilo Tazo mok mitme nashilo Tazo maimok mitme nashilo Tazo maimok mitme nashilo Tazo maimok mitme nashilo Tazo mok mitme nashilo Pagkakay sa mi bordao Papa cha jivan bordao Turdi sa che paskapchi Paskache una sudache Tazo maimok mitme nashilo Tazo maimok mitme nashilo Tazo maimok mitme nashilo Tazo mok mitme nashilo Tazo maimok mitme nashilo Tazo maimok mitme nashilo Tazo maimok mitme nashilo Tazo mok mitme nashilo जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया काळजांत आयिल्ल्या जेज लागीं आमची मागणी उबारुया
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जशें आमी शेवला तो संस्कार भावार्थ्यांचो तुजे सवें एकवट खुणायता, तशेंच तुजे पवित्र सभेक तो एकवटाचें कारण जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आनीक एक पावटी इश्टनो, तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसतना पाद्र अग्नेलाच्या मजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. कांय कळोवण्यो. मान्यवंत अग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांक मागलोले उपकार आनी देणी फावो जाल्यात. ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळूंक जाय. जायते सैमावरती अजापां जातात. ताचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट कोत्तात. ताचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्ना आनी पिडा बरी जाले उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवची. आमच्या सेमिनारिस्तांक तांचे शिंकपाक आनी आकारणेच्या कामांक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत तुमच्यान कंट्रिब्युशन दिवंक येता. कोंकणी बायबल डायरी 2023 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांक आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत मेळटा. आमची पिलाची संस्थेची एक मासीक फादर अग्नेलो स्कॉल आनी एक सातोडें वावरेड्यांचो इश्ट उजवाडाक येता ताचेर आमच्या मिसावाच्या वावराच्यो खबरो आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा. थंय तुमच्यान ती घेवं येता आनी सबस्क्रायब करूंक आमच्या झेवियर्न पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवचो. पाद्र अग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तूचो म्युजियम कोवेंताच्या रुमांत तयार केला. मागता तुमी आत्मीक नोदरेन आनी दैनीक मनान तांचो अणभव घेवचो. आयज आमी आमच्या ओत्मीक भावा भयणांच्या एकवटाचो दीस मनयता. तांचे इतिहासा पासत सकाळीं 10:30 वाजता किरीत मीस भेटयतले. ह्या एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावांक आनी मिशनरांक आपल्या मागण्यांचो तेंको दिवंक. कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार ह्या एकवटाची वांगडी जावंक फादर जोझफ फर्नांडीस हाका मेळचें आनी तुमची नांवां दिवची. तेच पुरी ह्या किरीत मिसांत वांटो घेवंक तुमकां आमी येवकार दिता. आमचे नायट विजील नोव्हेंबराचे 17 ब्रेस्तारा दिसाक रातचे 9:30 वरांचेर सुरू जातलें. ते दुसरे दिसाक 5 वरां पर्यंत आसतलें. जाता तितल्यांनी येवची म्हूण आमची मागणी. नोव्हेंबराचे 18 सांजचे 4 वरांचे मीस आमी पिडेस्तां खातीर भेटयतले. ह्या मिसार आमी सगल्यांक हाजीर आसलोल्यांक पवित्र तेलान मागतले. 1/4 ह्या वर्साक पिडेस्तांचे पास आसचे नात. तुमच्या घरांनी कोणूय पिडेस्त आसल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनंती. तशेंच त्या दिसाक 5/15 मीस आसचें ना. कोणाकूय झाडां पाडाची वखदां घेवंक जाय जाल्यार आमच्या स्टॉलांत ती मेळटात. तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां जाय तो आदार दिला. जावं माटवाचो खर्च, जावं फुलांचो, जावं आमच्या मिसावांक व आमच्या सेमिनारिस्तांक शिंगपाक. तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मान्यवंत अग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हणून आमी मागता. मोगाड इश्टनो, ह्या पवित्र जाग्यार जायतो लोक भावार्थान येता आनी भावार्थान मागणें केल्या उपरांत देवाचो आशिर्वाद जायत्या जाणांक मेळटा. आयज मिलाग्रीना रॉड्रिगीस बेनावलितान अशें सांगूंक सोदता. म्हजो नातू जल्मलो ते वेळार ताका फाटीक एक व्हड गुंड लांब आसलें.
मारगांव दोतोरांनी ताची परिस्थिती आपल्या हातांनी सांबाळूंक जायना म्हूण ताका बांबोली GMCक व्हरूंक सांगलें. थंय वेता देतना दोतोरांनी खूब ब्लड टेस्ट केली आनी रिपोर्टार म्हज्या नातवाचे प्लेटलेट्स कावंट सारके लो मेळ्ळले. तशेंच दोतोरान सांगलें जर तर एक वरस गूण वचना जाल्यार तें ऑपरेशन करून काडूंक पडटलें. हे पुरी 2 म्हयने सारून गेले आनी एक दीस बाबाचे ब्लड टेस्ट केले. ते वेळार दोतोरांनी ताचे प्लेटलेट्स कावंट मातसो वाडलो. तो पळयलो आनी ताका हॉस्पिटलांतलो डिस्चार्ज केलो. आमी घरा आयलीं आनी थोड्या दिसा उपरांत बाबाक घेवन पिलार मानवंत आग्नेलाच्या पांयाशी आयलीं. ते वेळार एक पाद्रीन थंय ताचेर मागणें केलें आनी म्हणलें तो सारको बरो जातलो. ते वेळार हांवें काळजांतान मानवंत आग्नेला लागीं मागलें म्हज्या नातवाच्यो जरी गूण ऑपरेशन करिनासतना बरो जाल्यार हांव तो उपकार परगट करतली म्हूण. आयज 4 वर्सां जालीं म्हजो नातू सारको बरो आसा. ताका ऑपरेशन करिनासतना ताचे गूण गेले. तर आयज मानवंत आग्नेलाच्या मजतीन मागलोलो म्हाका उपकार फावो जाल्ले खातीर हांव म्हज्या फामिलीच्या सांगाताक देवाक दिन वाचता आनी बेगीनूच मानवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो जावंक मागता. हय मोगाचे इश्ट न्हू, भावार्थान केलेले मागणे आयज आमी ह्याच भावार्थान आयिल्लीं आसा. आमचोय भावार्थ जागोवया. तुज्या जिवितांत दूख आसा, कोश्ट आसा, प्रश्न आसा, दुयेंसां आसात, पात्र आग्नेलाक फुडें घाल, देवाचेर भावार्थ दवर आनी तुजी ते सवा देवाक उबार. आमकां कडेन जायत्या जाणांनी सांगलेलें आसा तांची पासत मागूंक, तांचोय आमी उगडास करुया. कितें भाशेन जाणटी जायते फावटी इगोर्जेनी गेल्या उपरांत म्हणटात बाबा आमी तरणे पिरायेर पिलार येतालीं रे बाबा, आतां जायना, आमचेय पासत मागात. असल्या जाणट्यांचोय उगडास करून आमी सगलीं उबी रावया आनी वेळार पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळोवंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी माडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकतांव आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागतांव. तशेंच आतां मानवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयतांव. मानवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळोवंक मागणें. उगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागतांव व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, सौभागिलीपण जिवंक तुमकां धाडटा.